आता पळय दक्षिण गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. हळडोण्या लायटीच्यो खंय सदांच कटकटी. स्ट्रीट लायटी पेटनात. थंयची काँग्रेस सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारता. दिसना तो आमचो सीएम सुटावो करतलो. तो फक्त मिटिंगच घेतलो आनी तारीखच दितलो. कित्याक आतां ताणें परत तारीख दिल्या. जुलयान तो परत घेवपाचो हा मिटींग आमदारा बरोबर. ते प्रॉब्लम सजमल. अरे प्रॉब्लम सजमोवपाचें कितें आसा? प्रॉब्लम लायट ना पळय तोच प्रॉब्लम. आनीक सजमोवन घेवपाचो प्रॉब्लम कितें आसा? हे कितें सबस्टेशनां फिडर हे जम्पर नवें कांयच ना. हे लायटीन हे आनी हे सगळें पळोवपाक इंजिनियरांक कितल्याच हजारांनी पगार आसा. स्ट्रीट लायट स्पेशली बोरनवाड्यान आनी ती मेन रोड जाता उमरफा कनेक्टींग. सो एवरी ऑल्टरनेट डे स्ट्रीट लायट नासता. म्हाका तांकां कॉल करून सांगचें पडटा की बाबा स्ट्रीट लायट ना, कितें तरी पळयात करात. मागीर ते एक तर ते कॉल अटेंड करना, बिजी येतात आनी अटेंड केल्यार सांग डेली तोच नंबर घेतात, डेली तेच विचारता आनी एवरी डे तांकां कॉल करून सांगचें पडटा बाबा स्ट्रीट लायटीक पळयात मातशें. काजरदाट बंदेरवाडा रस्तो जावपाक जाय म्हूण 70ची धनगर संघटना मागता. थंयच्या आमदार मंत्र्याचे खंय यत्न चल्ल्यात. करपाक जाय. जर आयज भुरगीं कशी शिकपाक, सगळे भुरग्यांक शिकपाक जाय खेडेगांवांतली किंवा अशी हितुरली सरकाराचें धोरण आसा. आनी जर अशें जर आसा जाल्यार सरकारान तेची सोय करपाची गरज आसा. स्कूल बस कदंबा बशी रस्तो कसो वचूं शकता, 4 व्हिलर वयता जाल्यार ती कदंबा थंय वचूं शकता न्ही, कित्याक वचूं शकना? सो त्या प्रमाणे सरकारान तेंची वेवस्था करपाक जाय. आनी मागणी करता तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव फाटल्या फावटी आमी निवेदन दिल्लें, कोणी समाज माध्यमांत जें निवेदन आमकां दिल्लें तें गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड केल्लें आसा. जवळ जवळ 169 लोकांची सायनी घेवन त्या सगळ्या लोकांचे, आमच्या समाजात न्हू, त्या भागांत काजरघाटीत लोक रावता त्या लोकांनी सगळें निवेदन दिल्लें आसा. ते प्रमाणे सरकाराक फॉरवर्ड केल्लें आसा. आनी फाटल्या डिसेंबरान तेणें आमची म्हणजे आमी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आमी मेळ्ळे त्या भागाचे आमदार. सो तेन्ना तो विशय त्यांनी सांगलो आमकां. जो काजरघाटीचो जो रस्तो आसा तो आपल्या टॉप प्रायोरिटीचेर आसा आनी आपूण त्या प्रमाणे ते काम सुरू केल्लें आसा. आनी त्या प्रमाणे फॉरेस्टाचे क्लियरन्स सगळें घेवन आतां केलो, सपोज केलो आनी मदीं जर कोण टेक्निकल पॉयंट जाल्यार तो बंद पडूंक शकता. सो असो जावपाचो ना. आतां जो कितें रस्तो आहा तो सामकें सगळें क्लियर करूनच रस्तो डांबरीकरण टोटल आपूण करून घेता अशें म्हणून तेणी आमकां सांगलेलें आसा. म्हापशा रायन ब्रागंझा बिनविरोध नवो नगराध्यक्ष. रायनान ताच्यो प्रायोरिटी सांगल्यो. एंड आमचो आतां लक्ष आसतलो, आमचो मेन जे आमचो फोकस आसतलो, इट वील बी ऑफकोर्स वाड्यार वॉर्डान कावन्सिलर आपली जी कामां आहा पळय ती सगळीं करतात. पूण आय थिंक आवर मेन फोकस वील बी. आनी म्हापशा म्हाका जे फिडबॅक मेळटा म्हणटात म्हापशान सिटीन म्हणटात कामां चड दिसोन येना. त्या कामां बद्दल बस स्टँड एक्टिवेट करूंक जाय. मातसो कांय कारणाक लागून शिरकोलेली ह्या कामां. पूण म्हाज्या हिसपान आतां जातली ती. तशेंच पार्किंगाचें ती इमिजिएटली जातली अशें ना. पण एटलिस्ट वी कॅन स्टार्ट इनिशिएटींग. एक आमकां म्हापशेकारांक जे आहा जाय एंड म्हाजे हिसपान माय रिक्वेस्ट सगल्यांक म्हणजे दीस चेअर म्हणजे कितें लोकांक पासून हो चेअर हांवें 1-2दा आय हॅव सेड द सेम थिंग. ही चेअरपर्सन कोदेर म्हाजे हिसपान म्हापशेकारांनी चेअर वापरूंक जाय म्हापशाच्या फायद्याक लागून. 12वेक बरे मार्क पडिल्ल्या म्हापशेच्या सेंट झेवियर हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांचो भोवमान सुवाळो जालो. भोवमान करूंक आर्च बिशप आशिल्लो. While we show this, I would like to share a little story because your journey as students accompanied by your staff members, students who got distinction, but all the others who achieved laurels in different fields, sports, cultural activities, extracurricular activities, all your achievements in the last year, especially achievements for which you have felicitated your academic achievements. And behind these achievements there is a dedicated staff that was behind your achievements. So as I congratulate all of you students, my congratulations. Bureau Report, Prudent. ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता. खबर तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.